निमणे आदलो मंत्री आणि आमदार निलेश काब्रालान आपले तोंड उगडले. आपल्या कार्यकर्त्यांचे बैठकीत उलयतना निलेश काब्रालान गोपेटस्फोट करतना हेर कांय गजाली सांगल्या. पळोवया निलेश काब्राल कितें उलयला तो. मेरेन निलेश काब्राल फकत एकूच गजाल सांगतालो की केंद्रीय फुडाऱ्यांनी आपल्याक सॅक्रिफायस करपाक सांगले आनी आपूण राजिनामो दिलो. मात पयलेच फावट काब्रालान जाहीर मान्य केले की आपल्या आड गोंयच्यान खूब कितें कटकारस्थान जाल्लें. तेणी म्हाका सांगलें म्हणजे हांगा खूब शिजलेलें आसलें. हांव डायरेक्ट उलयतां आनी हितून भितर म्हाका सांगप की तुवें रिजायन दिवपाक जाय म्हणजे खंय तरी चर्चा खूब जाली वयर. हांव प्रायम मिनिस्टराक मेळपाकूय प्रयत्न केलो पूण इलेक्शन जाल्या कारणान दुसरो दीस वर्ल्ड कप मॅच आशिल्ली फायनल गुजराताक वचपाक आशिल्लो सो म्हाजी भेट जावंक ना. पूण हांवें जे सेंट्रल लिडरशिपाक मेळ्ळें सगळ्यांक मेळ्ळें आनी तेन्ना हो विचार तेणी जेन्ना सांगले हांवें डिसायड केलें की तेणी जो विचार म्हजे बद्दल हाडला हांव नको म्हजे बद्दल कितें हाडला जो मी विचार हाडूं म्हज्या मनान कितें आसा हांवें परतून जर कार्यकर्त्याक विचारला रिजायन जावचो कोण तरी तुमी रिजायन जा म्हणटले आमी वयता म्हणून नेटान वयता म्हणटले विचारता म्हणटले तुका कशें रिजायन. आनी 4 ते 5 मंत्र्यांक सॅक्रिफायस करपाक लायता अशें BL संतोशान आपल्याक सांगिल्ल्याचें काब्रालान म्हटलां. फोन येयलो साधारण आज तारीख 25 आनी 7 दीस काडल्या म्हणून 21 आनी अशें करून 13-14 तारखेच्यान म्हाका दिल्लीच्यान फोन येयलो. BL संतोषजी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझींग सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टीचो आनी म्हाका म्हणपाक लागलो की म्हाका खबर जालो नॅशनल गेम तेन्ना जाल्ल्यो काबार. म्हाका म्हणपाक लागलो कशें चल्लें आमी बरें चल्लें बरें जालें सगळें वेवस्थीत जालें आनी अशें करून उलोवपाक लागलो. म्हाका म्हणपाक लागलो की आमी एक कमिटमेंट केल्लो आहा. एक कमिटमेंट केल्लो आसा की 8 जाणांक जेन्ना भितर घेतले दिगंबर कामत म्हणपाक लागलो की 8 जाणांक घेवन येवपाचो आसलो पूण ते कडेन जावूं ना आनी 8 जाण जायना पूण आमकां मदीं पडपाक पडलें. आनी एक कमिटमेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे म्हणजे सेंट्रल भारतीय जनता पार्टीचे लिडरांनी एक कमिटमेंट केलें आनी बरें जालें. कितें म्हणपाक लागलो ताका एक लिस्टी दिवपाक जाय आनी तेज्या खातीर हांवें तुका फोन केलो म्हणपाक लागलो की तुका सॅक्रिफायस करूंक पडटलो. हांवें म्हणलें म्हाका कित्याक सॅक्रिफायस करूंक पडटलो हांवें जाल्यार सरळ तेन्ना म्हणपाक लागलो की तुकाच न्ही आमी अशें 4-5 जाण मंत्र्याक आनीक सांगल्या म्हणपाक लागलो की सॅक्रिफायस करूंक पडटलें. हांव बरें म्हटलें सॅक्रिफायस जर म्हाका तुका करपाक जाय म्हाका येवन तुका भेट दिवपाक जाय म्हजें कितें मनान आसा तुका सांगपाक जाय आनी मागीर जें डिसिजन घेवपाचें आसा म्हणल्यार फुडें मागीर कितें आसा तें मागीर घेवया. एकंदर पळयत जाल्यार जो काब्राल पयलीं केंद्रीय फुडाऱ्यांनी विनवणी केली म्हणून मंत्रीपदाचो राजिनामो दिल्ल्याचें सांगतालो तो आतां ल्हव आपलें तोंड उगडपाक लागला. ताच्या आड गोंयच्या भाजपा फुडाऱ्यांनी बरेच शिजयल्ले हे ताणें जाहीर मान्य केला हें कांय उणें ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.